नमस्कार. पळूया प्रुडंट खबरो. बलात्कार प्रकरणात बाबुशा सईद मध्यस्थ रोजी आणि चलयेचे आवयकूय सध्या जामीन ना आणि 2 दीस पुलीस रिमांड ऑर्डर बुधवारा पुलीस घुसपायतात बाबुशाचो दावो. माडाचेर सरकारान म्हजो सल्लो घेतलोच ना. माड झाड न्ही म्हणपाक आपूण तयार ना. एजी म्हूण राजीनामो दिवच्या पयलीं आत्माराम नाडकर्णी हेडोनान विधान. केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरीन मतदान सोंपले. 19 निकाल. एक्झिट पोल म्हणटा बंगाल तृणमूल, आसाम बीजेपी, तामिळनाडू करुणा, केरळ दाव्यांक, पुडुचेरीन काँग्रेस. राष्ट्रवादीचे थोडे कार्यकर्ते फुडारी काँग्रेसीन गेले म्हणून फरक पडना. निळखंठाच्या काँग्रेस प्रवेशाचेर उलयलो प्रदेशाध्यक्ष जुजे. राष्ट्रवादीचो केंद्रीय निरीक्षक गोंयान. आणि जीसीईटीचो रिझल्ट. फिजिक्स केमिस्ट्रीन दीपक गोपालन, बायोलॉजीन शौर्य रायकार, मॅथ्सान आदित्य कुंकळकर टॉपर. 19 ते 27 माया मेरेन परवरे मडगांवां एडमिशनां. खबरो विस्तारान. बलात्कार केशीन आरोपी आमदार बाबुशा सईद मध्यस्थ रोजी आणि चलयेची आवय तिगांक पुलीस कादयेतूच उरतली. तिगाय आरोपीच्या जामिनाचेर सोमारा सुनावणी जाली. युक्तिवाद आयकल्या उपरांत कोर्टान सांजे निकाल दिलो. बाबुशा सईद तिगा आरोपींक आनी 2 दिसाचो पुलीस रिमांड दिला. केशीत कांयच तथ्य ना. पुलीस बाबुशाक वगीच घुसपायतात म्हूण बाबुशाच्या वकिलान दावो केल्लो. बलात्कार प्रकरणात आरोपी आमदार बाबुश मोन्सेरात आनीक 2 दीस पुलीस कादयेत उरतलो. बाबुश मोन्सेरात मध्यस्थ आरोपी रोजी आणि केशीतली तिसरी आरोपी चलयेच्या आवयन जामिनाक अर्ज केल्ले. तिगांच्या अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जाली. सुनावणे वेळार बाबुशाच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. बाबुश म्हणटा कागाळ करपी चलयेच्या आरोपांनी तथ्य ना. चलयेक 18 मार्चाक कामावेले काडिल्ले. ताणे आपल्याचेर तिडक काढली. राजकीय विरोधकांनी परिस्थितीचो फायदो घेवन चलयेक सीडब्ल्यूसीच्या वांगड्यांक धरून जाय तशी घुवणायल्या. चौकशी यंत्रणेक ठोस असे वैजकी पुरावे मेळिल्ले ना. हे केशीत दावो केला तसे पैसे दिल्ल्याचो पुरावो ना. कागाळ करपी चलयेच्या जबानेत तफावत दिसता. 8 मार्चाक गुन्यांव घडलो आणि 9 मार्चाक सकाळी रगत लागिल्ल्या कपड्यासयत बाबुशाच्या घरांतल्यान भायर सरले म्हूण चलयेचो दावो. त्या उपरांत रगत लागिल्ले कपडे आपल्या इश्टाच्या घरा वचून धुले म्हूण चलयेन म्हणिल्ले. पूण पिडिताचे इश्ट आणि तिच्या आवयन चली 10 एप्रिलाक तांच्या घरा आयिल्ली म्हूण म्हणला. बाबुशा कडेन शारिरीक संबंधाची पीडित चलयेच्या जबानेत नोंद ना. गुळीचे वखद घाल्ले ड्रिंक दिवपी कामवालेक वळखूंक पीडित चली आनी पुलिशेंक अपेस आयला. चलयेन दावो केला तशेंच 17-18 वरां बेशुद्ध दवरपाची ताक खंयच्याच ड्रग्सात ना. बाबुश आनी रोजीच्या SMS संवादांतल्यान गुन्यांव स्पश्ट जायना. पीडित चलयेच्या पिराये विशीं दुबाव आसा. ऑसिफिकेशन टेस्टी प्रमाण चलयेची पिराय 17 ते 18 वर्सां. पूण सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाण ऑसिफिकेशन टेस्टीत 6 म्हयन्यां मेरेन तफावत आसूंक शकता. ताका लागून गोवा चिल्ड्रन्स ऍक्ट आणि पॉस्कोची कलमां लावप बरोबर न्ही. The court heard a bail application today, and our main contention was that the girl has nowhere said that she was even touched or raped. Rape is a little too far. She has not even said that she has even touched her one finger to her. She has not said that even somebody had sexual intercourse with her. This is all wrong, false information given by the investigating team to the media right from the very beginning. The girl in a complaint, supplementary statement, nowhere she has said that she was raped. But this rape, the police have deliberately registered a rape case even though the girl has not pointed out. This we have told. Plus the police in the remand say that Babush administered some substance to her. In a statement it is written some maid has given. So there is absolutely no substance in the case. We have pointed out all the defects. There are too many defects in the complaint. You all must have all heard, but it is not possible to narrate all of them over here. But it is a complete false case, and we have shown to the court exposed the entire falsity of the case. बाबुशाच्या आर्ग्युमेंटाचेर सरकारी वकिलान युक्तिवाद केला तो असो. वैजकी रिपोर्टात चलयेकडेन बाबुशाचो शारीरिक संबंध सिद्ध झाला. पीडित चली आणि मुख्य आरोपीचो फोनार SMSन संवाद झाला. आपली आरोपी आवय परत आपल्या विकत या भयान चली घरा वचपाक तयार नाशिल्ली. गुन्यांव घडला ते तारखेत फरक असू शकता. मात साक्षीदारांच्यो जबान्यो सारक्यो आसात. चली अपना घरा आसतना डिप्रेशनात आशिल्ली म्हूण CWCच्या वांगड्यांनी म्हणला. चलयेचेर मानसीक ताण आशिल्ल्यान तिच्या जबानेत कांय प्रमाणात तफावत आसूंक शकता.
There is no question of mental trauma. She was. If the offence has taken place on the 8th, she was not in Apnagar till 11th April. She was with her friends. What mental trauma? बरोच वेळ चलिल्ले आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत कोर्टान बाबूश, रोजी आणि चलयेच्या आवयक जामीन न्हयकारलो. तिगांकूय आनीक 2 दीस पुलीस कादयेत धाडल्यात. The judge has granted 2 days remand and also posted the order on bail application on Wednesday. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. कर्नाटका कडेन हुबळी धारवाड पेप्सी प्लांटाक दिसाक 3 लाख लिटर उदक सप्लाय करपाक आसा. 11 तालुक्यांनी जाय तितले उदक आसतनाय कर्नाटक म्हादयचें उदक कित्याक सोदता? माडाच्या कायद्याचेर सरकारान आपलो सल्लो घेतिल्लो ना. माड झाड न्ही हें मानपाक आपूण तयार ना. विचारिल्ले जाल्यार वेगळो सल्लो दिवपाचो. ॲडव्होकेट जनरल म्हूण राजिनामो दिवच्या पयलीं आत्माराम नाडकर्णी प्रुडंटा कडेन हेडोनान उलयलो. Karnataka in Hubli Dharwad area is having a Pepsi plant to which they are supplying 3 lakh liters of water. 2008 they were supplying 50,000 liters per day. Today they are supplying 3 lakh liters of water. There is an agreement between Karnataka Water Board and Pepsi. They've got large industrial estate which from one industrial estate they want to about 10 or 12 industrial estates. Now Hubli Dharwad is a deficient region. Why has Karnataka planned it there? There are 11 districts in Karnataka which are surplus water. Now if it is a surplus water, plan your industries etc. in those areas. So you don't want to disturb your surplus water and you want to deprive water for Goa. They have gone to the extent of giving threats etc. They have given threats to many people. They have gone to the extent of giving us threats, etc. Only thing we have not taken it very seriously. We have simply ignored. Mining was another How challenge. consequential it was. Because Supreme Court, by a stroke of order, stayed the entire mining in Goa. It had affected the revenue. It had affected the local people. You need NGOs. You need activists. Because some of these NGOs are doing a very fine job. Some of the activists are also doing a fine job. Like for example, RTI activists or activists who export certain corruption, etc. They are doing a fine job. But when these activists reach a level of frustration, then they start making personal allegations. I believe these environmentalists should be more concerned about violation of CRZ notification. If I go to some of the coastal areas, I found buildings, concrete jungle is coming up there. Nobody seemed to be bothered about it. माडा सारख्या ऑर्डिनन्स ऍक्टाचेर जाल्ली कॉन्ट्रोवर्सी जंय तुमचो रोल एज अ लिगल एडवायझर टू दी गव्हर्नमेंट माडाच्या हातून तर म्हजो रोल आनी एडवायस घेवंकूच ना. घेतलोच ना. माडाच्या हातून म्हाका कोणें विचारलें ना. रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज ऍक्ट अमेंड करतना तुमचो एडवायस घेतलोच घेतलो ना. आनी I have my reservations on that, which I have already told the Chief Minister. माड हे झाडूच न्ही असो अमेंडमेंट काडप म्हजे तरी हातून ना. एटलीस्ट I don't agree with it. Coconut issue I was never consulted nor I was aware of what they are doing and who told them and what also I do not know. Maybe you can ask them. I don't know who advised them to do this. आत्माराम नाडकर्णीन सोमारा दनपारां गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल म्हणून राजिनामो राज्यपालाकडे दिलो. आता तो भारताचो ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केरळ, तामिळनाडू आणि पुडुचेरीचे मतदानान सोमारा 5 राज्यांनी मतदान सोंपले. बंगाल, केरळान दावे आणि काँग्रेसी बरोबर बीजेपी वेंचणुकेन देंवल्या. 5 राज्यांचो निकाल 19 मायाक. एक्झिट पोला प्रमाण बंगालान तृणमूल, आसाम बीजेपी, तामिळनाडू करुणा, केरळ दाव्यांक जाल्यार पुडुचेरीन काँग्रेसीक चान्स. बीजेपी आणि केंद्रांतले मोदी सरकाराकूय हे निकाल म्हत्वाचे. पावसाची पर्वा करनासतना केरळ, पुडुचेरी आणि तामिळनाडूत मतदारांनी मोठ्या संख्येन मतदान केले. तामिळनाडूत 233 सीटां खातीर मतदान चल्ला. रजनीकांत, कमल हासन धरून हेर फिल्म स्टार आणि राजकारण्यांनी मतदान केले. तामिळनाडूत जयललिता आणि करुणानिधी कॅम्पामदी मोठी फायट. थंय वेंचणुकेत 100 कोटी वयर बेहिशोबी काळो पैसो वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी जप्त केला. केरळात 140 सीटांक मतदान जाले. UDF आणि LDF फ्रंटा बरोबर पयलेच फावट बीजेपी वेंचणुकेत देंवल्या. बीजेपीन केरळात क्रिकेटर श्रीसंताक तिकेट दिल्या. पुडुचेरीतल्या 30 सीटांकूय सोमारा मतदान जाले. 3 राज्यांचो निकाल 19 मायाक मतमेजणे उपरांत जाहीर जातलो. हे पयलीं पश्चिम बंगाल आणि आसामात वेंचणुको जाल्यात.
मतदान जाल्या उपरांत एजन्सी आणि नॅशनल चॅनलांनी एक्झिट पोल जाहीर केले. एक्झिट पोलाप्रमाण बंगालात तृणमूल, आसामात बीजेपी, तामिळनाडूत करुणानिधी, केरळात दाव्यांक आणि जाल्यार पुडुचेरीत काँग्रेसीक चान्स आसा. 19 मायाक ह्या निकाला बरोबर 2 वर्सां उपरांत मोदी सरकाराचो प्रभाव लोकांचेर कितलो पडला आणि कितलो उरला ताची ही परीक्षा. बीजेपी आणि मोदी सरकाराची ह्या राज्यांकडेन केंद्रीय धोरणां ह्या निकालाचेर थारतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.